खुरीस आणि घुमट्याचे मोडतोडीचे एक केशींतल्यान फ्रांसीस पेरेरा सुटत आसा. मडगांव कोर्टा मुखार फ्रांसिसाचे 11वे केशींतूय पुलिसां कडेन ठोस पुरावे ना आनी प्रत्यक्ष साक्षीदारी ना म्हूण आर्ग्युमेंटा उपरांत स्पश्ट जालें. चांद्राचो आल्मा खुरीस फोडपाच्या प्रकरणांतल्यान फ्रांसीस आदींच सुटला. तोच खुरीस दुसरे फावट मोडला म्हूण ताचे आड केस चल्ल्या. कोर्टान निकाल 12 जानेराक दवरला. मडगांव SGPDA मार्केटांत रापणकारांक नुस्तें होलसेल विकूंक आनीक एका वराची सूट दिल्या. आतां गेट तांकां 10 मेरेन उक्ती उरतली. TCP मंत्री विजय सरदेसाय, चर्चिल, नगरपालिका आनी नुस्तेकारांचे एकठांय बसकेंत निर्णय जालो. विजय म्हणटा ही तात्पुरती व्यवस्था जाग्यार घालचीच पडटली. होलसेल रिटेलाच्या कोफुसांव सोडोवचेंच पडटलें. होलसेलान रिटेल जावंक शकचें ना, रिटेलान होलसेल जावंक शकचें. लेट इज अंडरस्टँड एंड बेसिकली एग्री ऑन द कन्सेप्ट. इश्यू कसो आहा की खूब जाण हे म्हणटात की आमी रापणकार आमकां केन्नाय कॅच लागता, सो आमी येवन थंय आमकां सदांच विकपाक दिवपाक जाय. तुमकां जर सदांच विकूंक दिलें आनी जर तुमी वांटे घालून विकूंक लागले, इट वूड मीन एक्चुअली अलाविंग रिटेल सेल. So how can we allow retail sale in a wholesale market? So we have decided to give some concessions to the Goan Rapankar from this closure of sale at 9 o'clock. Some concessions we are willing to concede to them. But the basic principle has to be accepted and agreed. It is that you cannot have a retail sale in a wholesale market. Now they say that so many years this has not been put straight. Why are you putting it straight? So that is not an excuse. Failure to set something straight for so many years doesn't mean I should not try to set it straight now. Secondly, we are trying to renovate the retail market. Now, why are we renovating a retail market when retail sale is going to be allowed somewhere else? Is that not so? Correct. So, खंय तरी system हाडचो पडटलो, and for which some sacrifices will have to be done by everyone. And for that, eventually what happens, what comes out is good for everyone. Okay. हे जावचे म्हणून हाजे खातीर आय हॅव एनगेज्ड देम. आय हॅव टोल्ड देम, सी द photographic evidence that has come is that it has once again become a mess. The chairperson of the South PDA, only out of a humanitarian gesture because of the New Year approaching, said that I am willing to open the gates for a few days. चडशे नुस्तेकार आणि रापणकार खंय बाणावलेचे, ताका लागून चर्चिलाकूय आपयल्लो. Today we see that from ropes to vegetable to sausages to bread to everything is there available back in the market. So what is this? So that means the entire system that we had enacted is collapsing just because of a few concessions given to few people. Correct. And those people are not responsible for these other people. They are saying na tanje pohe. So khoi tari system galcho pattalo. So what they have agreed upon today? Look, I have told them that basically you all people who are such, who are rapankars, whose catch can be caught anytime, you all come with documents to prove that you all are rapankars, and we'll give you some concession, maybe 1 hour or so extension. Others will have to follow the rule. Rule असचोच पडटलो, नाजाल्यार you'll have a collapse of the system. मार्केटाचे नविनीकरणाचे काम GSIDCक दिवचे म्हूण खंय विजय मुख्यमंत्र्याकडे उलयतालो. आपण मागचें कित्याक लागून तें आपण नुस्तें विकता होलसेलू, त्यामुळे आनी टायम जायो, म्हणजे आनी एक वर हाडून दिला 10 वरां. ओके, तुजे कडेन मेळपाक आयिल्ली नुस्तें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्थेक 25 वर्सां जाली. संस्था रुप्या महोत्सवी वर्स मनयता. 1 आनी 2 जानेराक बाळी संस्थेचो सुवाळो जालो. बैल आनी शेतकारांक लागपी सगळ्यो गजाली ह्या कार्यावळींतल्या प्रदर्शनाक आशिल्ल्यो. सुवाळ्याक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आशिल्लो.
आमचो शेतकार भाव हो एक देशाचो मजबूत कोणो जावन आसा. जशें पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन हाणीन आपल्या संदेशात म्हणिल्लें आसा. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.